एमवीआर साहब बात करेंगे। कौन है एमवीआर? अभी आपका टोन देखो कैसा हुआ है आने के बाद। हांव हे पळोवपा येयलें ना ते पायप बेश्टे वयल्यावर उडयलात। जाल्यार आयज हो एक कोण तरी मनीस येता ना ते पायप बेश्टे वयल्यावर उडयलात आनी तेजेर तो माती घालून तो धांवून सोदतालो। आता तो जेसीबीन थंय रेडीमिक्स कॉन्क्रीट मटेरियल हाडपाक गेला तो। ओपन करून आमकां वयच्या जायना ते येवच्या जायना जाल्यार भुरगीं स्कुला वचत घरा रावली कामाची मनीस घर रावचे पडले। ताणें आमकां कोणाक बाबा उदक लावपा खातीर जे हाडल्या 2 पायप हांगा 2 पायप हांगा ताचेर माती घाल्या आनी तुमी तो डांबर घाला तो पळय आमचे पाय भितर वता तो आपूण सांगता आपले खंय सरपंचान परमिशन दिल्या। ताचेर म्हाका विश्वास ना कारण तो खोटींग मावलो तो एमवीआर पीव्हीआर आमकां लागना ते आमकां तांगे काम जावपा दिवपाचें ना कारण सेफ्टी मोस्ट इम्पॉर्टंट डेड लायन दिल्ली म्हणटा लोकांक डेड करपाक तुमी दिली। पाइप का थोड़ा इंजीनियर आपको दिखा आपने इंजीनियरिंग कैसा किया है वो अत्यंत बेगीच्या बेगीन कितें एक्शन घेवपाक जाय कारण कोणाचो मंत्री घेवप म्हाका दिसता। तो केतन भाटेकर एक उद्याक आमकां पावता। आमच्या लोकां बरोबर उबे रावचेच पडटलें आनी ताच्या खातीर आमी वी आर रेडी फॉर एनीथिंग। 2.5 मीटर का पाइप ये उसमें जाएगा पानी। दिखा थोड़ा जाके उधर दिखा कैसे इंजीनियरिंग है आपका। वो ये भाषा मेरे साथ तो बात मत करो आप और कोई भी गवर्नमेंट का मंत्री का नाम मैं डरता नहीं किसी से। अच्छे से निकालो पाइप जो बोल रही है सोसाइटी वाले उनके साथ मीटिंग करो और वो जैसा बोलेंगे काम करो और ये बारिश में डुप्लीकेट सीमेंट डाल के चाइना मटेरियल मत करो इधर। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।